आज गोवा प्रो लिगाची राउंड 3ची लास्ट गेम आशिल्ली. ती आशिल्ली पॅक्स ऑफ नागवा वर्सीस कोर्ताली विलेजर्स यांचे मदीं. पॅक्स ऑफ नागवा आनी कोर्ताली विलेजर्स एक गोल मारून तांकां हरयले आनी ते जिखून पॅक्स ऑफ नागवा टेबलाचेर चवथे पावल्ले आसा. तशेंच कोर्ताली विलेजर्स 3 गेमी खेळ्ळ्या पूण तिनूय हरलेले आसा. सो ते आनी वास्को स्पोर्ट्स क्लब हे सद्या बॉटम पोजिशनाचेर आसा. आनी सद्या टेबलाच्या पोजिशनाचे फर्स्ट आसा ते म्हणल्यार गार्डियन एंजल SC. हे 3 गेमी खेळोन 2 जिखलेले आसा आनी एक तेंची गेम ड्रॉ जाल्ली आसा. सो टोटल तेंचे पॉयंट 7 आसा आनी ते सद्या टॉपार आसा. तशेंच देब्बो स्पोर्ट्स क्लब ह्यो 3 गेमी खेळ्ळे आसा आनी 2 जिखून तेंची गेम ड्रॉ जाल्ली आसा आनी तेवूय सेकंड पोजिशनार आसा. नहीं है इसको. भाई पत्थर कौन मार स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.